पेडणेकारांक सरकार महत्व दिना, प्राधान्य दिना। फकत वेचणुको लागीं पावल्यो काय कसल्यो ना कसल्यो घोशणा जातात, पूण त्योवूय दोळ्यांक पानां पुसपी पेडणेकारांचो हो आरोप। तेजी देख म्हणून फाटल्या 7 वर्सां सावन उक्तावणा विणे कुपत दवरिल्ल्या तुवेच्या हॉस्पिटलाची पेडणेकारांनी देख दिल्या। कांयच जमना जाल्यार थंय एकाद्रो महोत्सव तरी करात। आयकात पेडणेकारांचो निर्वाणेचो सल्लो। जवळ 52 कोटीचो ढाचो तयार केलो आणि त्यांना पार्सेकर सर इलेक्शनाक मागीरच्या ते हारलो। तेच्या उपरांत जे 5 वर्सां खातीर सोपटे येयल्ले तेंच्यांनी फुडें तो प्रोसेस फुडें व्हरूंक नासल्या कारणान आतां गव्हर्मेंट प्रोसेस हो चालू आसपाक जाय आसलेलो, पण गव्हर्मेंट प्रोसेस फुडें चल्लो ना। त्या कारणा खातीर 5 वर्सां तशीच गेली आणि तेन्नाचे जे हेल्थ मिनिस्टर आसलेले तेंच्यांनी फक्त विटी दांडूचो खेळ केलो कसो दिसता। आमकां ते सदांच सांगताले की डिसेंबरान आपण ते स्टार्ट करता, पण खंयच्या डिसेंबरान मात्र सांगूंक नासलेले तेंच्यांनी पत्रकारांक। तेका लागून तो एक प्रॉब्लम जालो आणि आमी तेका विचारूंक ना की खंयचे डिसेंबराक तूं चालू करता। तेच्या उपरांत तेका परत विचारतले म्हणून तो येवपाचोच सांडले तेणें पेडण्यान। आणि तेच्या उपरांत आतां जी तारोलकर हे दुसरे MLA जाल्लेले आसा, तेंच्यांनी आतां ह्या 26 तारखेक आतां डेट दिल्लेली आसा, पण परिस्थिती जर पळयत थंयची जाल्यार म्हाका दिसता ही 26 तारीखय अशीच जी हेल्थ मिनिस्टरान पयल्या सांगलेले तशीच ह्या आमदाराची तशीच जातली। पेडणेची गरज वळखून लक्ष्मीकांत पार्सेकारान आपल्या कार्यकाळात तुया 52 कोटीचे हॉस्पिटल बांदले। त्या उपरांत तेंची 2-3 खेपे उक्तावणाय जाली, पूण सुरू जालेच ना। रंग मारून दवरतात। आता खंय 26 जानेवारीचो मुहूर्त जाहीर जाला, पण त्या वेळारय ते सुरू जायत काय कितें सगळ्यांकच दुबाव। पळयात तुवेचो पंच वांगडी कितें सांगता तो। पेडणे तालुका दोन्ही जे मतदारसंघ आसा ते गव्हर्मेंटाची प्रायोरिटीचेरूच नासतात केन्ना। कित्याक लागून म्हणटा जेन्ना इलेक्शन येता, जेन्ना खंयचें इलेक्शन चालू आसा जाल्यार तांकां ते मतांचे प्रायोरिटी दिसतात। म्हटल्यार जर कार्य जर पळयत जाल्यार सरकाराचें जाल्यार हें एक बरें उदाहरण आसा। बेरोजगारीच्या बाबतींत इलेक्ट्रॉनीक सिटी थंय पाड पडल्या। आतां हांगासरूय तेंच्यांनी हें दवरलां, आतां 26 जानेवारीक तेंच्यांनी पूर्ण करता म्हणून सांगलेली। ती म्हाका तरी दिसना ह्या 26 जानेवारीक पूर्ण जातली। आणि दुसरें म्हणजे आमचे भलायकी मिनिस्टर जे आसात ते ह्या आमच्या तुया गांवच्यान जे हॉस्पिटल आसा तेजेर मात्र ते केन्नाच कितें शब्द उलयनात। म्हाका याद आसा एकदां ते खंयच्या तरी शिबिराक गेल्लेले आरोग्य शिबीर, तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेलें की दोनूय आमच्या आमदाराक घेवन मुख्यमंत्री कडशी उलयता आणि फायनल कितें ते सांगता म्हणून। तेच्या उपरांत जो कोण हांगासर येता तो फक्त डेटीच दिता की 24 हे केन्ना 26 जानेवारी केन्ना आनी खंयची डेट ह्या डेटीक ते ओपन करतले बीन म्हणून। पण म्हाका तरी दिसना हांगासर जे काम जर पळयत जाल्यार ते 26 जानेवारीक ओपन जातले अशें। आणि आता एकात ह्या हॉस्पिटलाचो शिल्पकार लक्ष्मीकांत पार्सेकाराची खंत। तुवेंचें हॉस्पिटल हे जुने हॉस्पिटल म्हाका दुरुस्त कर ही आग्रहाची मागणी आसली, ती आमी केलीच। पूण ताच्या बरोबर गोवा मेडिकल कॉलेजीक जेवळा 100 बेडेड रुरल एरियेत खंय तरी एक हॉस्पिटल दिवंक जाय आनी तरच आमकां एडिशनल मेडिकल सीट्स मेळटले। हे जेन्ना जालें हे कंडिशन घातलें आमकां MCIन, त्या वेळार हांवें हांगा हॉस्पिटल बांदून घेतलां तुवेंत। 52 कोटी तेचेर खर्च जाला इमारतीचेर। हांव गेल्या उपरांत ताका 1-2 आनीक परत रंग मारला, कित्याक मारचो पडलो हांव नकळो। उद्घाटनूय ताचें 1-2 फावटी जालां, एकच सांगतात कितके फावटी उद्घाटन जालें तें। हांवें काय उद्घाटन करूंक नासलें, तेंय सादारणपणे 80% म्हज्या काळांत कंप्लीट जाल्लें। म्हाका घाई नासली, म्हटलें येवं दी परत फुडल्या 5 वर्सांत करतलो हें जाय त्या पद्दतीन। पूण जेतून 4 ऑपरेशन थिएटर आसात सॉफिस्टिकेटेड, 12 OPDs आसात, त्यो 7 वर्सां जावन जर सुरू जायना जाल्यार मागीर म्हाकाच खंत दिसता। म्हणजे म्हाका खंयच्याय रस्त्यान जर वचूंक लागलो, म्हापशां पणजे आहात जाल्यार कितें ना कितें तरी हो थडगी दिसतात एक आणि ती म्हज्या नांवार थडगी चडटली काय कितें अशें आतां म्हाका दिसूंक लागलां। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर आणि ओमकार देशप्रभू।